नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिन आणि होकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुख्यमंत्र्याचे सुचोवणे उपरांतूय मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक तयार नाशिल्ल्या गोविंदाक निमणो मंत्रिमंडळांतल्यान उडयलो काडून. गोविंदाचेर जाल्ले कारवायेक लागून मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचो मार्ग मेकळो. दुसरे वटेन गोविंदान दवरल्या संघर्षाची तयारी. टॅक्सी एग्रिगेटर मसुद्याक आक्षेप घेवपाक टॅक्सीकार पावले. पणजे जनता हावजान पुलिसांचो मोठो फोर्स. आमी टेररिस्ट टॅक्सीकारांचो सरकाराक प्रश्न. सावड्डे मतदारसंघात अर्दवट पुलाक लागून शाळेच्या भुरग्यांक, पालकांक आनी हेरांक निसंट लावन आलतड आनी पलतड गाडपाची पाळी. पावसा उपरांत घालपाक जाय आशिल्लो पुलाच्या कामाक हात थळावे फुर्योज. बोरयेचे 30 ते 40 फामिली जायांच्या उत्पादनाचेर निबून पयली भशेन मेळना. जायांचें उत्पादन सरकारान करचो आदार. जायांच्या उत्पादकांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्याचे सुचोवणे उपरांतूय मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक तयार नाशिल्ल्या मंत्री गोविंद गावडे हांकां निमणो मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. कसलीच पूर्वकल्पना दिनासतना ही कारवाय केली. हे कारवायेक लागून मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचो मार्ग मेकळो जाला. आपणे ह्या संदर्भात माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या वेबसायटीचेर बातमी वाचली अशें गोविंदान म्हटलां. जे गजालीक लागून सरकारान ही भुमिका घेतल्या त्या संघर्षाक आवाज दिवपाक आपूण मेकळो आशिल्ल्याचें सांगीत गोविंदान भाजपा आड संघर्षाची तयारी दाखयल्या. मुख्यमंत्र्याचे सुचोवणे उपरांतूय मंत्रिपदाचो राजीनामो दिवपाक तयार नाशिल्ल्या मंत्री गोविंद गावडेक निमणो मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. कसलीच पूर्वकल्पना दिनासतना ही कारवाय केली. गावडेक काडून उडोवपाचो निर्णय पक्षश्रेश्ठींच्या आदेशा उपरांत घेतलो. गोविंदाच्या जाग्यार कोणाक आस्पावन घेवपाचो हे विशीं निर्णय जाल्लो ना. दुसरे वटेन मंत्री गोविंदाचेर जाल्ली कारवाय हो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय आशिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना. तर पयली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळाक घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप, हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात. पक्षाचे संघटन ह्या गोष्टी म्हाका विचारपाच्यो ते हांव सांगूंक शकता. माननीय नरेंद्र मोदीजीन 11 वर्सां पूर्ण केल्या त्या संदर्भात संकल्प सभा आसतल्यो, फाल्यांचो योग दिवस आसतलो, हे सगळे विशय हांव घेवन आसा. आपल्याक मंत्रिपदावयल्यान काडून उडयल्ल्याचे आपणे माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या वेबसायटीचेर वाचिल्ले. आपल्याक हाची खऱ्यांनीच कल्पना नाशिल्ली अशें मंत्री गोविंदान म्हटलां. दामून दवरिल्ल्या लोकांची बाजू घेतिल्ल्याची पोचपावती क्रांती दिसा मेळप हे आपले भाग्यूच. जे गजालीक लागून सरकारान ही भूमिका घेतल्या त्या संघर्षाक आवाज दिवपाक आपूण आतां मेकळो आशिल्ल्याचे सांगीत गोविंदान भाजपा आड संघर्षाची तयारी दाखयल्या. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा खातीर 56 कोटी रुपया मोडूनय कला अकादमीची अवतिकाय. निविदा काडिनासतना नॉमिनेशनाचेर कला अकादमीचे काम दिल्ले. आपूण कसो खरो हे सिद्ध करपाक विधानसभेत ताजमहालाचे उदाहरण दिल्ले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाक कळाव. सभापती रमेश तवडकार हांचे वांगडा आशिल्ले मतभेद. आदिवासी कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा जाल्लो वादाचो व्हिडिओ जाल्लो व्हायरल. मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्यात फायली क्लियर करपाक पयशांच्या वेव्हाराचो केल्लो आरोप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राजकारणात तकलेर जेल आणि तोंडात साकर हे तत्व खूप महत्वाचे. गावडे ढवळीकार संघर्षान हेच तत्व पाळपाक गोविंद फेल गेलो काय हाचेर चर्चा सुरू जाल्या. दुसरे वटेन गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या निर्णयाचेर ताचो प्रतिस्पर्धी दीपक ढवळीकाराची मात सादूर आणि परिपक्व प्रतिक्रिया. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. आयज फाल्यां करून निमणे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोविंद गावडेक बुधवार आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. उठाच्या कार्यावळीत गोविंदान केल्ले विधानां ताचे सामकीच आंगलड आयली. गोविंदाक काडून उडयले उपरांत प्रियोळांत लोकांनी माराणूय मारले.
ह्या सगळ्याचेर ताचो राजकीय प्रतिस्पर्धी दीपक ढवळीकार कितें उलयता हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली. मात दीपकान सादूर आनी तितलीच परिपक्व राजकीय प्रतिक्रिया दिल्या. गोविंदाक काडप हो तांच्या पक्षाचो निर्णय, आमी उलोवपाक शकनात. मोगो भाजप युती फुडाराकूय तिगून उरतली म्हूण दीपक सांगता. लोकांनी माराण मारले ताचेर दीपक म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. बघा, तो त्यांच्या भाजपामधील त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे, तो आमचा विषय नाही आहे. आणि आम्ही त्याच्या युतीमध्ये आहोत आणि युतीचं सरकार पुढं आम्ही दोघांनी मिळून आम्ही युतीचं सरकार पुढं नेणार आहोत. आणि तो विषय आमकां घालना ना, पक्षाचो तो विषय आसा, भारतीय जनता पक्षाचो विषय आसा आणि ते कशें ते हाताळटले. त्यांच्या आमच्या हेतून कांय ना, नो कॉमेंट. सो राती अशें आयकलां की राती खूब फोगोट्या माराण बी पेटले. सो कितें लोकांक बरें दिसलें अशें कितें आसा? तुमचे कडेन कोणी कॉन्टेक्ट केला बी? म्हाका कोणी कॉन्टेक्टूय करूना आनी हांव नाशिल्लोय बी हांगा. हांव जेन्ना 8 सव्वा 8 आयलो घरा कडेन तेन्ना हांवें न्यूज पळयली. खरें फोन सुद्दां पळोवनाशिल्लो. तेन्ना न्यूज पळयली की अशें अशें जालो. पूण मागीर ते म्हाका कोणीच पळोवना. फक्त सकाळीं जेन्ना पेपरार घातले आनी वॉट्सॅपार जेन्ना 2-3 हे आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें. उकल्ली जीब लायली टाळ्याक हो गोविंदाचो गूण ताकाच बादलो म्हूण सगळे जाण आतां जाहीर उलोवपाक लागल्यात. दुसरे वाटेन ताचे राजकीय प्रतिस्पर्धी ढवळीकार मात परिस्थितीचो आढावो घेत आनी फुडाराची राजकीय गणितां मतींत दवरून सादूर आनी राजकीय नदरेन परिपक्व विधानां करतना दिश्टी पडटात. राजकारणात तकलेर झेल आनी तोंडात साखर आसपाक जाय अशें म्हणटात ते बेठेच न्ही. हे गावडे ढवळीकार संघर्शांत स्पश्ट दिसून आयलां इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. गोंयच्या अबकारी खात्यांत रॅकेटां चल्ल्यात म्हूण काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेराचो गंभीर आरोप. मंगळारा पेडण्यां महाकाजन हांगा सोऱ्याची येरादारी करपी एका ट्रकाक उजो लागिल्लो. ह्या ट्रकांतलो सोरो डुप्लिकेट म्हूण सुत्रां सांगतात. पूण पेडण्यां अबकारी खात्या कडल्यान हे विशीं कांयच अधिकृत म्हायती मेळिल्ली ना. पळोवया हो रिपोर्ट. गोंयान हालीं तेंपार बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो येरादारीच्या घडणुकींत मोठी वाड जाल्या. अबकारी खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हातूंत सहभागी आसात म्हणून खाजगी खूब उलोवप जाता. खात्यांचे लोअर स्टाफूय हे ऑफ द कॅमेरा उलयतात. आतां मंगळारा महाखजान पेडण्यां हांगा घडिल्ल्या एका घडणुकेचो तपास पळयत जाल्यार अबकारी खात्याच्या कारभाराचेर दुबाव उप्रासता. सोऱ्याची बॉक्सां आशिल्ले हे ट्रकाक महाखजान हांगा उजो लागिल्लो सकाळीं, मात अबकारी खात्याचे अधिकारी सांज मेरेन खंय पावूंक नाशिल्ले. आमी बुधवारा दनपारां पेडण्यां अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलयले जाल्यार ते म्हणटात हे प्रकरणाचो तपास खंय पेडण्यां पुलीस करता. तांचो तपास जालो काय आमी करतले. ट्रकांतलो सोरो बेकायदेशीर वा डुप्लिकेट काय म्हणून विचारल्यार तांचे कडेन जाप ना. मजगतीं अपघाती खात्यांत मोठी रॅकेटां चल्ल्यात म्हणून काँग्रेसचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराचो आरोप. वरिश्ठांच्या आशिर्वादान हें सगळें चल्लां असो कार्लोसाचो दुबाव. चोय हांवें फाटीं ते गेलस्टॉम इंडस्ट्रीज पिसुल्लेंचे गुजरातचे ऑफिशियल्स येयले आनी तांकां सील केले म्हूण ते आसा. आनी हांवें ते काडलेलो हिशोब आनी हांवें विचारलो आमगे एक्सायज इन्स्पेक्टर कितें करता आनी हाव कॅन दीस गो ऑन विदावट द ब्लेसिंग्स ऑफ दी हायर अप्स. आतां काल ही गाडी एक उजो पेटलो, ड्रायव्हर पडोन गेलो आनी म्हूण रूट कितें परत बाटली मेळ्ळी. I am told, subject to verification, that these are adulterated or excess quantity, I don't know what. But how did these liquor bottles leave the distillery? There has to be a permit, there has to be a transport permit, there has to be clearance from the factory premises, and then there has to be accountability. How this raw alcohol came in, how it is utilized, what is the balance remaining. This is all a racket going on in the excise department, and I charge the government for being complicit in this. Kon Astola from very high involved in this kind of a racket which is going on. It cannot go on without the blessings of excise officials who are in the know, excise inspectors, and finally somebody right up in the government. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोड्डा मदल्या वाड्यावेलो पूल अर्दवट स्थितीत आशिल्ल्यान लोकांची मोठी गैरसोय जाता. पावसा पयलीं हो पूल बांदपाक सुरवात करपा परस पावसा उपरांत ताका हात घालपाक जाय आशिल्लो. इतले सरकाराक कशें कळना काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. हे चित्र आसा सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोड्डा मदल्या वाड्यावेले. पयली हे सुवातेर पोर्तुगीज काळांतलो जुनो पूल आशिल्लो. तो पूल मोडून सरकारान हो नवो पूल बांदपाचे काम हातात घेतले, मात ते अर्धवट स्थितीत आसा. निदान पावसा उपरांत सरकारान हे पुलाक हात घालपाक जाय आशिल्लो. आता पावसात हो पूल अर्धवट उरिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जातली इतलेय गिन्यान सरकाराक नासले काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. शाळेची भुरगीं, पालक आनी हेर लोक अशी निसण लावन पुलाची आलतड आनी पलतड गाठतात. पूल कसो आसलो? तेन्ना तो गाडीन वयतालो हांगाच्यान तेन्ना बरें पडटालें. आतां पूल तोडलो आनी तो जावना म्हणून आमकां खूब त्रास घेवंक पडटाले. पूल मोडपाचो केन्ना तो इंजिनियर आसा, BJPन घेतलेले इंजिनियर. पावसांत पूल मोडपाचो न्हू, ताका हें आसा पूल मोडपाचोच बरोबर, पूण पूल केन्ना मोडपाचो आनी केन्ना सारको करपाचो हें इंजिनियराक खबर ना आनी सरकाराक खबर ना. पूल मोडोंक ना, पूल मोडून उडयला तेंच्यांनी. खंय जाय थंय तेंच्यांनी उपयोग करूं ना BJP सरकारान. पावसात 1.5 म्हयनो आसतना पूल कशें मोडचे हेंच्यांनी? अडचण काय ना, पूल आमकां काम करपाक मेळना. पूल जाला तो बरो जाला, पोर्तुगीज काळाचो पूल आसलो. पूण जेजी योग्य नियोजन जावना म्हणजे पावसा खातीर मोडलो. हय, तो म्हणजे तो एकाचे ऑब्जेक्शन असले आनी पावस जावन मोडले जाल्यार त्रास जायनाशिल्ले. जाय नासलेले. खरें लोकांचे ऑब्जेक्शन आसले म्हणून लेट मोडचो पडलो, म्हणून आमकां प्रॉब्लेम जालो. या पुलाचे काम चालू आसा हाचे फलक लावंक नाशिल्ल्यान लोकांचे आनी खास करून पर्यटकांचे हाल जातात. ह्याच रस्त्यान फुडें तांबडे सुर्ला वतात. पर्यटकांक हे सुवातेर पावन मागीर उपरांत परतून वचचें पडटा. यो वच करप्यांक दुसरो पर्यायी पूल आसा तो हो देवूळ वाड्यावेलो आनी हो ताचे फुडें दुसरो साकव कसो पुलाचो रस्तो. पावसांत न्हंयक उदक वाडले काय हे दोनूय पूल उदका पोंदा वतात. ह्या पुलाची सतत मागणी आसली की पूल करचो. हे एक बरी काम आसा, सरकारान जो पूल घेतला तो हातीन एक बरी काम आसा. जो आमचो लोकप्रतिनिधी जो आसा आमदार तेंच्यांनी हांगा तें काम घेतलां आनी कितलेशेच कोटीचो हो पूल आसा. पूण कितें आसा तेजी योग्य नियोजन ना. पावस स्टार्ट जावपाक 1.5-2 म्हयने आसलेले तरी हो पूल मोडला. तेन्ना पावस जावन जर हेजी काम चालू केल्लें जाल्यार कोणाकूच त्रास जायनासले. इतली डिस्टन्स लोकांक हांगा करूं वयची पडनासलेले. गोमंतक TV खातीर साकोडच्यान एकनाथ खेडेकर. ॲप एग्रिगेटराक आक्षेप नोंदवपाक आयिल्ल्या टॅक्सीकारांनी जुंता हौजा भायर पुलीस बंदोबस्त पळोवन नाराजी उक्तायली. आमी शांतीकायेन आमचो वेवसाय वाटोवपाक आयले, आमचे खातीर पुलीस बंदोबस्त दवरपाक आमी कितें आतंकवादी न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. पुलिसांच्या बयान गांवगिऱ्या वाठारांतले टॅक्सीकार भुरगे आक्षेप नोंदवपाक येवचे ना आनी भोवमतान ॲप एग्रिगेटराचो नोंद जावपाक पावचो ना असो हुस्को उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या अध्यक्षान उक्तायलो. ॲप एग्रिगेटराक आक्षेप नोंदवपाक आयिल्ल्या टॅक्सीकारांनी जुंता हावजा भायर पुलीस बंदोबस्त पळोवन नाराजी उक्तायली. आमी शांतीकायेन आमचो वेवसाय तिगोवपाक आयला, आमी आतंकवादी न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. ॲप एग्रिगेटराक विरोध आसल्यार सरकार आक्षेप नोंदवपाची संमती दिता जाल्यार दुसरे वटेन पुलीस बंदोबस्त लावन दडपशाही करता अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. पुलिसांच्या भंयान गांवगिऱ्या वाठारांतले टॅक्सीकार भुरगे आक्षेप नोंदवपाक येवचे ना आनी भोवमतान ॲप एग्रिगेटराची नोंद जावपाक पावची ना असो हुस्को उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या अध्यक्षान उक्तायला. सरकार कितें करता पळय, तुमकां म्हणटा ऑब्जेक्शनां सजेशनां तुमी फायल कर म्हणटा. त्या भशेन आमच्या भुरग्यांक आमी अपील करता तुमी येवन फायल करचें म्हणून. जाल्यार सरकार अकस्मात 160 येता म्हणजे 4 जाणांच्या वयर एकठांय जावं नाका म्हणटा. आतां सुद्दां आमकां सांगलें तुमी 3 जाण भायर दिया, 4 जाण दिवं नाका. म्हळ्यार जर सरकारूच आमचे कडेन ऑब्जेक्शनां मागता आनी सरकारूच जर पुलीस फोर्स लायता म्हणजे ही कितें आसा, एक दडपशाही कशी भुरग्यांचेर टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर ती तुमी थंय वचनाका. पूण थोडे भुरगे आयज येवंक ना. आतां आमी नको सरकार लागू कित्याक आमी ऑब्जेक्शनां दिवंक येयल्या. आमी कोणाचो आमी आयज पळय ब्लॅक टी-शर्टां घातल्या ना, कितें झेंडा आसा आमच्या हातीन ना, कितें आमचे कडेन बंदूक आसा आनी कितें आसा काय ना. पूण आमी सरकारा कडेन मागता सर तुमी बेश्ट भुरग्यांक भिवनाका, कोणाक ऑब्जेक्शन जाय जाल्यार फायल करूं न्ही. म्हणजे आयज परत तुमी पळोवंक शकता कितले पुलीस लायिल्ले आसा ते, आयज कितल्यो गाडयो आसा ते. म्हणजे एके वाटेन सरकार दडपशाही कसो करूंक शकता. आमी पुलीस पळोवन येयल्या, आमी पॉलिटिक्सान पुलीस पळोवन येयल्या. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की अशी दडपशाही हाडूं नाका. भुरग्यांक कोणाक जाय जाल्यार ऑब्जेक्शनां फायल करूं न्ही.
कित्याक फाल्यां लास्ट डे आसा, फाल्यां परते येतले भुरगे, फाल्यां परत जर अशें तुमी दायज जाल्यार भुरग्यांची ऑब्जेक्शनां वयची ना तुमच्या. कित्याक खरें स्वता थोड्या लोकल लोकांक, गांवचे लोक आहा पळय ते पुलीस म्हटल्यार भियेता. आदी एक जीप येत जाल्यार रिपोर्ट रावताले घराक, तें मातशें तुमी करूं नाका. लोकांक येवन आपली ऑब्जेक्शनां फायल करून वचनी. हांव इतली तुमकां गॅरंटी दिता, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ एंड सावथ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी आसा त्या युनियन, हेचेर हांव एक तुमकां एसिस्टंट दिता की कोणूच भुरगो हांगासर झगडी करून दिना. कित्याक आयज रेल्वेशन डे, सो आयज जे आमचे भुरगे घालूंक येयल्या, आयज तांकां भायल्यान पुलीस फोर्स घातल्या. हांव नका गोवोरमेंटान आयज पुलीस फोर्स कित्याक घातल्या ती. आयज आमी कितें रॉंग करून येवंक ना, आमचो जो हक आहा तोच हक आमी आयज घालूंक येयल्ले आनी आमकांच एडवायस केल्ले ऑनलायन जो CMाच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेटमेंटा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले ऑब्जेक्शन घालपाक. पूण आयज ऑब्जेक्शन घालपाक येयल्यार तांकां भायल्यान पुलिसांची फोर्स घातलेली आहा. हांव मागता सरकारा कडेन ही पुलिसांची फोर्स जी घातली ही आमकां घातल्या न्हू गोंयकारांक, तांकां घालची न्हू. ही जी ऑनलायन स्कॅमां जाता, लोकांचे पयशे वयता एकावंटा वयले, ती पयलीं करची बंद. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पेडण्या कोटकार वाड्यावेलो कोरगांव हरमल वाठाराक जोडपी मिनी पूल कोसळपाच्या मार्गार आसा. हो पूल खूब पोरणो आशिल्ल्यान पुला पोंदा ल्हव ल्हव माती आनी फातर पडपाक लागल्यात. ताका लागून ह्या पुला वेल्यान वचप सध्या धोक्याचें जाल्या. ते खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून हो पूल बेगोबेग दुरुस्त करचो, नाजाल्यार नवीन पूल तरी बांदून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 वर्सां पयलीं ही कोसळटा म्हणून आमी येयक दाखयल्ले आनी तात्पुरते ते रुद्रेशा कडसून आमी काम करून घेतलेले. पण तेजे उपरांत 2 वर्सां जालीं, तेजेर परत कांय डाग येयना. आतां पर्यंत प्रत्येक माणूस आनी तुमच्या माध्यमातून सगळ्याक व्हायरल जाता म्हणून ते फक्त जेई येवन फक्त सुपरवायझिंग करतात. लोकांक तेजो कांय फायदो जायना ना. आयज लोक जावं खंयची गाडी पडटली तेन्ना त्या दीस ऑन द स्पॉट काम जातलें. तेका लागून म्हाजी एकच इच्छा आहा की ते कोटेशन टेंडर काडून अर्जंटली करून उडोवपाची आनी ताका ब्रिज सध्या बांदूंक मेळचो ना. ताका टेम्पोररी पायपां घालपाची 1 दिसाची अर्जंटली काडपाची. फक्त 2 दीस रस्तो बंद उरतलो आनी तेणी सांगपाचें आमचो जर ते पेमेंट करतात आमी 2 ते 3 दिसान रस्तो खुला करता. म्हाजी चॅलेंज आहा. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावूं नाकात, खाजगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात, तांचोय लाव घेयात. नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. दुसरे वटेन कंपन्यांनी कामगारांचें शोशण करचें न्हू अशी घडणूक उजवाडार आयली जाल्यार कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावूं नाकात, खाजगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात, तांचोय लाव घेयात. नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले, ताका लागून खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो स्विकारात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयच्या तरणाट्यांक केलें. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यान कामगार मंत्री बाबूश आनी हेर अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेवन तरणाट्यांक खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो घेवपाचें आवाहन केलें. तशेंच कंपन्यांनी खंयच्याच कामगारांचें शोशण करचें न्हय. एकादरी कंपनी कामगारांचें शोशण करता अशें कळ्ळें जाल्यार संबंदीत कंपनीचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. आता आम्ही जे म्हणताले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना, सगळ्या असोसिएशनाकडे उलयल्या उपरांत तांचे म्हणणे की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांच्याकडे अवेलेबल आसा. आज फार्मा असोसिएशनचे म्हणणे काल आम्ही इंटरव्यू घेऊन वचत तर फक्त 2 भुरगे आमच्याकडे जॉईन झाले. 2 भुरगे फक्त इंटरव्यू आयले. फार्मा असोसिएशनचे, शिप बिल्डिंग असोसिएशन सगळ्यांचे, इवन दो इन्क्लुडिंग म्हणजे वेल्डर पासून तो पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉईन जायना. त्या खातीर आमी तेंच्याकडे वेरियस इश्यूज डिस्कस केल्या उपरांत आमचे जे इश्यूज लक्षात आयले, एक म्हणजे पयल्यात पयली तांकां तो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसता. पण आमी तेंच्याकडे उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले. एप्रेंटिशिपाक जॉईन केल्या उपरांत तो भुरगो एप्रेंटिशीप सोंपोवन जर परमनंट ताका घेतले जाल्यारूच तेंच्यांनी कंपनीत दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनीत दवरप ना, ताका घरा परत धाडल्यार जाता. लेबर एक्सप्लॉयटेशन जे आहा पळय हे खंयच्याच कंपनीत करचें न्ही आमी स्ट्रिक्टली सांगलां. आनी हेन्सफोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्नमेंट वील एक्ट ऑन इट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यारूय तेजेर गव्हर्नमेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. तिसरी गजाल, आमी इंजिनियर्स किंवा सुपरवायझरी जॉब दीज आर नॉट, दे आर अबाव द हाय स्किल्ड जॉब, ताज्याय खातीर आमी विचार करता की तांकां
हाय स्किलच्या पेक्षा म्हणजे हाय स्किलची 560 रुपीज कितें तरी स्केला मिनिमम, पण ताज्या पेक्षा सुद्धा वयली स्केल ही तांकां दिवपाक जाय. ताज्या खातीर आमी तेंचे कडेन उलयत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केप्यां भाट वाठारांतल्या बंदाऱ्यांत कोयराच्यो राशी साचल्यात. लोक ह्या बंदाऱ्याच्या वाठारांत सोरो पिवपाक बसतात. पिवन त्यो खाली बाटल्यो उदकांत उडयता. केप्यां नगरपालिकेन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां म्हूण थळाव्यांचो आरोप. केप्यां पालिकेन ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. निवडसर कोण करून कोण येता? मुन्सिपालिटी येता, मुन्सिपालिटी येना न्हू. आनी हे घाण कोण करता हांगा? काय आता पिवंक बीन येवन उडयता आनी वयता. हय, रातचे येता, दिसाचे येता. राती दिसाच्या रातीच्या आसताय जाय. कोण येता? चौकट कोण करता? आतां हे हांगा बरें दिसपा पळोवपा पावसा बरें दिसता, पूण निवळसाण ना. कोणूय येना, कोणूय नजर मारना हेजेर. तुमी हांगचे न्हू? आनी लोक हांगचे येता काय भायले लोक येता? आमच्या भायले येता, आमच्या खंयचे आनी खंयचे हिंगाचे येता, गांवचे म्हळ्यार येताय. तुमी पळयता आमी बांदार आसा जे भाटाक केपें मुन्सिपालिटी एरिया पडटा, आनी खंय तरी हे पावसाक जेन्ना पावस चड पडपाक लागलो की हे उदक बांदाचें तें उदक भरता आनी खंय पळोवपा सारकी ही प्लेस आसा. पूण केप्याक अशी चडश्यो जे गिफ्टेड म्हणटा ते प्लेस म्हणटा ही जी बांदार ती खूब वर्सांचे जाता, जे प्रमाणे ते स्थानिकान सांगल्या. पूण एक हेजे कडेन प्रशासकान तशेंच मुन्सिपालिटीन दुर्लक्ष केल्यार हे गोश्टी तश्योच पडून आसा. तुमी पळयला रॅलिंग मोडलेलें आसा, हांगा खंय तरी घाण आसा, तशेंच बॉटल्स बाकीचे कचरो, तशेंच उदकां पळयता तुमी प्लास्टीक बॉटल उडयल्ले आसा, गार्बेज डंप केल्ले आसा. खंय तरी हे गोश्टी कडेन टोटल दुर्लक्ष केल्लें आसा. आम आदमी पार्टीन वेगवेगळे मुद्दे घेवन गोंयच्या भाजपा सरकारा आड राजधानी पणजेन मोर्चा काडलो. गोंयांत जायते मुद्दे आसात, पूण सरकाराक हे विशय हाताळपाक पुरायेन अपेस आयिल्ल्याचो आरोप आपान केला. आपान आझाद मैदाना वेल्यान काडिल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी भाजपा ऑफिसा कडेन गेट घालून आडयलो. चोरले सुद्धा आम्ही म्हणत जर 100 लोकांनी चोरले, 1000 लोकांनी एक्स्ट्रा मीटर घेतले, 2000 लोकांनी मीटर घेतले, 5000 मीटर घेतले, 50,000 घेऊया. व्हडल्यान चडान चड फिगर घेऊया की 50,000 लोकांनी 4-4 मीटर बसयले आनी कॅल्क्युलेशन करीत हे सगळे फूल कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार गोंयाक वर्साक 6 कोटीचे लॉस जातले. पूण चीफ मिनिस्टरान नंबर दिले ना की कितल्या लोकांनी 4-4 मीटर घेतले. आख्ख्या गोंयकारांक चोर म्हणले, आख्खे गोंयकार चोर म्हणले. उदक चोरता गोंयकार, उदक चोर गोंयकार. तुझे उदक 6 कोटीचे उदक 2022 तुवें फक्त तुझे स्वेरिंग इन करपाक 6 कोटी म्हणले. 18 मिनटाचो प्रोग्राम इव्हेंट करपाक तूं कोटींनी पयशे मोडटा आनी रस्त्याचें करप्शन हें तें करून तूं कितले कोटींनी पयशे मोडटा. पूण गोंयकारान जर जेन्ना उदक फ्री दिवपाचो टायम आयलो तेन्ना तुवें सांगलें की गोंयकार चोर, तुमी फुटींग. पूण सामान्य मनशाचें तुमकां पडून गेल्लें ना. तुमकां खबर आसा की हें उदक सामान्य मनशाकूच आसा, कारण तुमच्या बंगल्यांचेर, चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर, मिनिस्टरांच्या बंगल्याचेर, सेक्रेटेरिएटान हांगा सगळ्याक उदक फुकट आसा. तुमी पयशे दिता ना. मागीर सामान्य मनशाचें तुमी उदक कित्याक काडून घेतलें? इल्लेशें तें, चड न्ही. एमकोडे लोकां पासत कितें करूंक जायना हो फोटोवपाचो सरकार. आनी तेन्ना आमगेलो राघव चड्डा येयल्लो आनी राघव चड्डान म्हणलें तूं उगडाच आसतलो, नक्कल मे बी अक्कल चाहिए. म्हणजे कॉपी करपाक, आमगे पॉलिसी कॉपी करपाक देखून तूं तोकली जायी. आनी आज हे प्रॉब्लम हे आम सांगलो तें आनी जे प्रेडिक्ट केलो तेंच सारकें जालें. तेंची नकल केलोली आमगे पॉलिसी ती तेंकोडे कॉपी करूं जालें ना. कित्याक? तेंक इंटेन्शन ना. सामान्य लोकांक जें दिवपा जाय आसलें तें दिवपाक तेंची मूत ना. आनी जेन्ना ही पॉलिसी काडली ती इलेक्ट्रिसिटी काडली जाल्यार आमची येतालो न्हू. आम वीज आंदोलन केल्लें सो तें उदकाची काडली. कित्याक उदक सवाय पडा. पूण गोंयकारांक हांव याद करूं सोदिता, जेन्ना हे नोटिफाय जाल्ली पॉलिसी तेन्ना उदका रेट आसलेली
₹250 फॉर 1000 लिटर आणि ती 3.5 रुपया केली फॉर 1000 लिटर. ₹1 वाडयलो आणि 16,000 लिटर फ्री दीत म्हूण प्रोक्लेम केलें. 16,001 लिटर जालें जाल्यार तुका बील येतलें. आणि हो प्रोपगंडा करून हे इलेक्शनाचो वातावरण आमी तयार केल्लो आणि तेन्ना देखून हांव सांगलेलें हो ब्लफ सरकार, हेंकां कोणाक कांयच दिवपाक गरज ना, हे कांयच करपा नाय, हे फकत फोटोवपा मुखार आसले. पिळण उद्देगीक वचणुकेकडचो रस्तो करपाक सुरवात केला. पेवर्स घालून हो रस्तो करतले. 200 मिटराचो बागाक जमनींतल्यान उदक भायर सरता. कॉन्क्रीट घालून थंय कांयच फायदो जायना, देखून आतां थंय पेवर्स घालपाक सुरवात केल्या, अशें साळगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें. पिळेंदा इंडस्ट्रियल हिस्टरीचो रोड आमी ऑलरेडी पेवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तुम्ही जाल्यार विजीट रावंड मारून पळोवंक शकता. कितें जालें, थंय एक स्ट्रेच आसा पळय, तो निवळ येता, म्हणजे जमनींतल्यान उदक भायर येता. एवरी टायम ते कॉन्क्रीट घालता पळय, कॉन्क्रीट ड्राय जायना, हे स्ट्रेच आसा पळय तो. पूण आमी आतां थंय ते सगळें करना आसतना म्हणजे डायरेक्टली पेवर्स जर घातले जाल्यार हें आमकां सोल्युशन दिसता. जवळ आमी पेवर्सचें काम सुरवात केलेलें आसा. 2000 स्क्वेअर मिटर्स पेवर्स आमी त्या स्ट्रेचाक घालतले आनी जाता तितले आमी आमच्या लोकांक जे त्रास जावचे न्ही ताका लागून आमी जे आमची तयारी आसा की पेवर्स घालून तांकां जे त्रास जाता हे रोड सुरळीत पर्यंत रोड ट्रॅफिकाक लागून सुरवात करतलो. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतगीर